praise you Jesus, love you Jesus. Thank you Abba Father, praise you Abba Father, love you Abba Father. Thank you Holy Spirit, praise you Holy Spirit, love you Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, परतून देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाख ताका महिमा दिवन आमकां दिल्लेल्या श्वासा पासून ताका वाखाणून तो व्हरतो देव आसा, तो मोगाळ देव आसा आनी तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां राखता. हर एका वायटांतले तो आमकां भायर काडटा. तो तुजो आनी म्हजो देव आसा. ताणें आवयच्या कुसव्यान रचच्या आदी पासून तो आमकां वळखता आनी ताणें आमकां आवयच्या कुसव्यान घडल्यान आनी आपलो श्वास आमचे भितर घातला. ते देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, ताची स्तुती करुया, वाखाणुया. ओब्रोसीना माकारामान तरामा सिकेरे बेरे बेशा बारा बारा बहान तरामा केरोमोन तरामा सिहित्र लांदे दिहिना माकोरोमोन त्रोत्रमा सिहित्र लांदे. तो देव योग्यतेचो आनी आमी पासून ताका लागून योग्यतेचे आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक चिकटून रावया, कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव दाखवेल आनी तुमी म्हजे फाटे. जो कोण म्हाका चिकटून रावता तो केन्नाच सुकोन वचचो ना. पूण जो कोण म्हाका चिकटून रावना तो दर एक फाटो तो म्हणटा कातरून तो उज्यान लासलो वयतलो. पूण जो चिकटून रावता तो सदांच ताजो आसतलो आनी जायतीं फळां त्या फाट्याक आसतलीं. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज तूं आनी हांव एक फाटो जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक चिकटून रावया आनी जायतीं फळां आमच्या उदेशी देव उत्पन्न करतलो. जायतीं फळां तो उत्पन्न करतलो. कित्याक तो पदवेदार आनी महिमेवान आसा. तेच्या हातान सगळें आसा. तेच्या हातान सगळें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, सगळें तेच्या हातान आसा. तोच चलयता, तो सांबाळता, तो सुरवात, तो शेवट, तोच आसलो, तोच आसा आनी तोच सदांकाल आसतलो. तो देव तुज्या आनी म्हज्या जिविताचो. तो देव तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबाचो. तो देव तुज्या आनी म्हज्या भुरग्यांचो. आनी सदांच मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक लागून कश्ट काडूंक सदांच रेडी जायात. कित्याक ह्या संवसारान तुमी जे देवा पासून सोंसतात ताची वर्ती मजुरी तुमकां सरकाराच्यान आसा. जशी ह्या संवसारान तुमी कोणा पासून कितें करतात जाल्यार तुमकां मजुरी आसा, तशेंच मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर तुमी देवा पासून कितें करतात जाल्यार एक वर्ती मजुरी सरकाराच्यान आसा. आनी देव 100% आमकां जण एकल्याक ती मजुरी दिता. सो वेळार देवाक वाखाणुया, देवाक दिन वासुया, कित्याक तो बरो आसा. तो बरो आसा. ओब्रोहोन तिरामा शहात्रमा जे कुरोमोंत्रमा सिखेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आनी आराधना वाखाणे आमच्या देवाक स्तुती योग्य तिच्या लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा सदा सदा घाला. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, भागीत पितृ अशा भाशेन म्हणटा देवाक 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन आनी एक दीस 1000 वर्सां भाशेन. जायत्या मनशांक जर आमी चिंत्ताव जाल्यार आनी पळयताव जाल्यार जायतीं मनशां म्हणटात आयजून पासून फुडें संवसार तसोच चालू रावतलो, संवसाराचो केन्ना एंड जावचो ना. जायत्या जाणांचो असो समज आसा. पूण जर आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलताव जाल्यार आनी पवित्र पुस्तक जर आमी वाचताव जाल्यार जायते पुस्तकाच्या भितर सत आसा,
जायते सत आसा, पूण हें सत कोणाक खबर ना. देखून आमी सतान चलोंक आमकां त्रास जातात. जायत्या जाणांक अशेंच दिसता. पळयात, जर तुमी खंयचीय वस्तू जर तिची स्टडी करतात जाल्यार, तेजो तुमी अभ्यास करतात जाल्यार, त्या वस्तूंसून कितें तरी उत्पन्न जाता. आमेन. तशेंच ज्या वेळार आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करता जाल्यार आमकां खेरीज भाशेन तितूनसून सत उत्पन्न जाता. आनी एक फावट सत उत्पन्न जालें न्हू बाबा, काय आमकां पवित्र पुस्तकां सांगाताक वचोंक बरें दिसता. आमेन. पवित्र पुस्तक, आयज हें पवित्र पुस्तकूच सगळें आसा बाबा. क्रिस्तांवां पासत येयला ना. जेजू क्रिस्त ह्यो फकत क्रिस्तांवां पासत येवंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्त ह्यो आख्ख्या संवसारा पासत आयला. आमेन. आख्ख्या संवसारा पासत. आनी तुमी म्हणटाले खंय बरयला ब्रदर, कितें तर जेजू क्रिस्त सगळो आख्ख्या संवसारा पासत आयला. पळयात, जुवांवाचो 3रो अवेसर आनी 16वी ओळ आमकां क्लियर सांगता, देवान संवसाराचो, आमेन, हय म्हणोंक ना देवान फक्त कॅथलिकांचो मोग केला, देवान फक्त हिंदूंचो मोग केला अशें म्हणोंक ना, देवान फक्त मुस्लिमांचो, देवान फक्त सिखांचो मोग केला अशें म्हणोंक ना. बायबल सांगता देवान सगळ्यांचो मोग केला. आमेन. हे सगळ्यां मदें सगळीं नेशन्स येयले, सगळीं राष्ट्रां येयली, सगळे धर्म येयले. प्रेज द लॉर्ड. सगळे धर्म येयले. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेंच तर खरें शुभ वर्तमान आसा. देवाचें पुस्तक म्हणटा कितें तर देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. आमेन. हेचे वरसून आमकां सजमान येता देव खंयच्या धर्माचो ना. आमेन. थोडीं जाणां म्हणटात जेजू क्रिस्त कॅथलीक आसलो आनी जेजू क्रिस्त कॅथलीक आसा देखून आमी कॅथलीक आसाव ना. जर तुमी पळयतात जाल्यार, जर तुमी बायबल स्टडी पळयतात जाल्यार जेजू क्रिस्त कॅथलीक नसलोच. आमेन. जेजू क्रिस्ताचो मागीर धर्म खंयचो जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचो धर्म जावन आसलो ज्यूइश. तो एक यहुदी जावन आसलो, इज्रायल जावन आसलो. तेजो जल्म इज्रायल राष्ट्रांत जाला. मागीर तो जर ज्यूइश जाल्यार आमी सगळीं जाणां ज्यूइश आसूंक जावं ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया, सजमोन घेयात कितें तर जेजू क्रिस्त ह्यो जल्मान ज्यूइश आसलो. जेजू क्रिस्ताची मम्मी, जेजू क्रिस्ताचो डॅडी पासून ज्यूइश आसलो. जेजू क्रिस्ताची जी जनरेशन आसली ती इज्रायल आसली. आमेन. म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा तो इज्रायल परजेतान जल्मलो. आमेन. इज्रायल परजेतान. आनी हे खेरीज भाशेन दावीद राजातान सुरू जालें. दावीद राजाक देवान म्हटलेलें तुजे थंय हांव एक राजा उद्भवतलो. आमेन. तुजे थंय. आनी दावीद राजा इज्रायलचो आसलो. जर दावीद राजा इज्रायलचो आसा, जर अब्राम इज्रायलचो आसलो, जेजू पासून यहुदी आसलो. आनी जेजू यहुदी जाल्यार जेजूची मम्मी पासून यहुदी आसली. आतां प्रश्न हो पडला, अशें देखून आमी जी क्रिस्तांव आसा ती सगळीं यहुदी आसा. आमेन. पळया, सजमन घेयात, जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच धर्म नासलो. आमेन. लक्षांत घेयात, जेजू क्रिस्ताचो खंयचो धर्म. जेजू क्रिस्त फक्त एकूच धर्म आसलो, तो म्हटल्यार सताचो धर्म. आमेन. तेचे भितर सत आसलें आनी त्या धर्मान तो चलतालो, सतांचो चलतालो. पळयात, आयज जर तुमकां जाणा जेजू क्रिस्ताक कित्याक खुर्सार मारलो, ह्या प्रश्नाचो उत्तर जर पळयतात जाल्यार तुमकां कोणूय सांगतलो कितें तर जेजू क्रिस्त ह्यो सत उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त ह्यो सत उलयतालो म्हणून ताका खुर्सार मारलो. तेजे थंय सत आसलें. तो कितें सांगतलो जेजू क्रिस्ताक कित्याक खुर्सार मारलो. जायते आमचे क्रिस्तांव लोकांक खबर पासून ना. जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारलो कित्याक तो देवाचो पूत म्हूण सांगतालो. आमेन.
क्रिस्त आसूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रुसिफायड म्हटल्यार कुर्साचें. जेजू ह्यो यहुदी आसलो जाल्यार, जेजूची मम्मी यहुदी आसली जाल्यार, आमची मरियमा यहुदी आसली जाल्यार यहुद्यां मदें मुर्ती पुजा जायना नासली. प्रेज द लॉर्ड. मरियमायन पासून केन्ना जेजूची मुर्ती करूंक ना. मरियमायन पासून आपली मुर्ती करूंक ना. मरियमायन पासून उगडासाक मुर्त्यो ठेवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घेयात, मरियमायन पासून जेजूचो फोटो लावंक ना. सजमन घेयात. सो खरें म्हटल्यार त्या टायमार मुर्ती पुजा जायना आसली. कित्याक बायबलान देवाचो नियम आसलो, देवाक मुर्ती पुजेचो ईट आसा. देव म्हणटालो हांव ना दिसतलो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी तुमकां इमेज करून चॅप्टर वाचतात, चॅप्टर 20 वर्स 4 and 5. निर्गम सुटकेचें पुस्तक 20 अवेस्वर 4 आनी 5 वर कितें सांगता? ती सांगता मुर्ती पुजा करिनाकाय. हे देवाची आज्ञा आसली. आनी जर मुर्ती पुजा करतात जाल्यार तेका 3-4 जनरेशनाक श्राप पडटले. 3-4 जनरेशन म्हटल्यार कितें? म्हटल्यार पिडकेच्या पिडके श्राप पडटले. आयज पळयात जायत्या लोकां मदें आयज एक पिडा कंटिन्यू रावता. कोणाक जर डायबिटीज आसली तेच्या फुडच्या पिडयेक डायबिटीज जाता. कोणाक आनीक कसली पिडा आसली तेच्या फुडच्या पिडयेक आनीक, तेच्या बापायक तसली पिडा आसली तर भुरग्यांक तसली पिडा येता. ही कित्याक पिडा येता? विथ जनरेशन. कित्याक रक्तान ती पिडा आसा, रक्तान ते श्राप येयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घेयात बाबा. हे उतार जेन्ना तुमी शिकताल्यात न्हू, तुमकां कितें तरी वेगळें सांगलें दिसतलें, तुमकां कितें वेगळें शिक्षण मेळटलें. थोडीं जाणां म्हणटात मागीर ते मुर्ती करनान म्हणटात तर ते बिलिवर्स, मुर्ती करनान म्हणटात ते प्रोटेस्टंट, मुर्ती करनान ते आनीक कितें न्हू. थोडीं जाणां अशीं म्हणटात न्हू. पूण तांकां हें खबर ना कितें तर मुर्ती करूं नाका हें बायबलान बरयलेलें आसा. बायबल ह्यो फकत रोमन बिलिवर्सचो ना आसा, आनीक खंयच्या धर्माचो ना आसा. बायबल ह्यो जिवो आसा आनी ह्यो जिव्या मनशांका देवान दाखयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घेयात बाबा. देवाचें उतर आयज कितें सांगूंक सोदता तें पळयात. जर तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यात ना तरूच तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात. आयज पळयात, आयज जर आमी पळयता जाल्यार जायतो खर्च आमी मुर्तींका करता. एक मुर्ती 1 लाखाची, एक मुर्ती 1.5 लाखाची, एक मुर्ती 70,000ची. पूण तुमी जर दुकानदारा लागीं गेल्यात आनी दुकानदारा लागीं मागल्यात तुमकां जर जाय ती मुर्ती, तर तो जेजूची मुर्ती तुमकां फुकट दिना. जरी ती 50 रुपयाची आसली, जरी ती 20 रुपयाची आसली, तरी त्या मुर्तीक मोल आसा. प्रेज द लॉर्ड. ती जेजूची मुर्ती म्हणून फुकट दिना. पळया, ती मातये पासून आसा आनी मातये पासून आसलेले वस्तूक आमी नमस्कार करता. मातये पासून आसलेल्या वस्तूचो आमी मुको घेता आनी मातये पासून आसलेल्या वस्तूक आमी मान दिता. हेतून पवित्र पुस्तक म्हणटा मूर्खतेची गजाल आसा. आमेन. 115वें स्तोत्र जर तुमी पळयतात जाल्यार आनी 5वी, 6वी, 7वी वर पळयतात जाल्यार त्या वळीन अशें बरयलेलें आसा, जी कोण मुर्तेचेर विश्वास दवरतात ती पासून मुर्ते भाशेन जातात. आमेन. पळया, सजमोन घेयात बाबा. जाणांक सत खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या जाणांनी इतलेंच म्हणचें फकत आसता, मुर्ती करनात म्हटल्यार ते वेगळ्या धर्माचे आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात, मुर्त्यो करनात हे सत धर्माचे आसात. आमेन. ते वेगळ्या धर्माचे ना. कित्याक पवित्र पुस्तका प्रमाणे जी कोण चलतात तितलीच देवाची भुरगीं. पळय, देवाचें उतर कितें म्हणटा, जी कोण देव. प्रेज द लॉर्ड. म्हणटा आमकां खिरीच भाशेन सजमोचें ना. तेचो आन्सर. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर आमी कोणाक विचारता कितें तर तुजो देव जिवो आसा काय मेला, तर सगळीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां सांगतले आमचो देव न्हू ब्रदर आसा. जाल्यार प्रेज द लॉर्ड,
ओके, परतून एक पावट सांगता. जायत्या जाणांक एक क्वेश्चन विचारता. जायते जाण म्हणटात आमचो देव, हांवें जर क्वेश्चन विचारला तुमचो देव जिवो आसा काय मेला, तर ती कितें म्हणटाली, आमचो देव ब्रदर जिवो आसा, आमचो देव मेलो आनी तिसरे दिसा देव जिवंत जालो. ओके, सो आमचो देव जिवो आसा. मागीर आतां प्रश्न येता, जिवो देव जर तुमी म्हणटात जाल्यार तो जिवो देव मेलेले वस्तून रावतलो काय डेट वस्तून रावतलो. तर तुमी म्हणटात ब्रदर जिवे वस्तून रावतलो. जिवी वस्तू मनीस जावन आसात काय जिवी वस्तू मुर्ती जावन आसा. मुर्ती जिव्या मनशान केल्या वा मुर्तीन मनशाक केला. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हे आन्सर आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमच्या भितर श्वास आसा, मुर्तीच्या भितर श्वास ना आसा. आमेन. पळयात बायबल सांगता जेजू देवस्थानांत शिकयतालो आनी 18 वर्सां देंवचारान, प्रेज द लॉर्ड, 18 वर्सां देंवचारान खेरीज भाशेंत आमी देवाच्या उतरावणाच्या लूक चॅप्टर 13, देवाच्या उतरावणाच्या लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 आनी थंय पळय एक पयली वस्तोरी मेळटा. आनी खेरीज